नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता आज गेस्ट कोण आसा हें सांगपाची गरज ना. फाटल्या 2 ते 3 दीस म्हाका दिसता ताणें गोंयचें राजकारण पुरायपणान आरत्याचे परते केले. ते जांचो हावेस आज फक्त एका मतदारसंघा पुरतो उरलो ना, तो पुराय तालुक्या पुरतो जाला. ते आनीक जाणी काँग्रेसी भितर एंट्री मारतकीर सरळ BJPचे स्लोगनच व्हेलें 22 in 22. आतां ते आनी कितले जाणांक व्हरतात हो प्रश्न आसा. ते मायकल लोबो. मायकल बाब, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल हांव ताजे वेल्यानूच सुरवात करता. हें 22 तूं काँग्रेसींत आयलो तो आयलो, तांचें स्लोगन घेवनूय आयलो? एक्चुली अरावंड नोव्हेंबरान 22 लागपाचें आसलें, म्हणजे आनीक 1 म्हयन्यान 22 लागपाचें आसलें. हांवें म्हणलें CM आमचे कितले येतले? 22 म्हणलें येता. 21 आसले आमी, 22 वयता म्हणलें आमी. 22 म्हणलें 22 जावंक शकता. तेणें कॅच केलें तें स्लोगन आमचो. सो हांव जेन्ना BJPनसून भायर सरता, स्लोगन आमचो भायर घेवनूच येवचो पडलो. तो स्लोगन तुवेंच दिल्लो? स्लोगन आमी आयडिया दिल्ली, हय. तेणें स्लोगन म्हणून यूज केलो. हय. सो हांवें 22 म्हटलेलें. तेणें ते स्लोगन कसो यूज करपाक सुरवात केली. मागीर तेणें स्लोगन चुकयलो तो. तेणें सांगलें कितें, सभेन सांगलें, सगळे लोकांक मादेकात सांगलें, मिडियाच्या फुडल्यान सांगलें की आमी चुकले म्हणून 22 न्हू ते 27 म्हणून सांगलें. ते मागीर आमी विचारपाक सुरवात केली ताका, आसा 27 मागीर 22 कशें काय म्हणून. सो 5 जाण पडटा आसतले ना. मागीर तेणें सोमतेच स्टार्ट केलें की आमी चुकले म्हणून. आमी ते 27 ते म्हणालो, 22 27 म्हणालो. सो अशें तेणें जें स्टार्ट केलें ते 22 जो आमचो स्लोगन आसलो तो आमी हे हाडीन हाडलो काल. हांवें प्रवेश करना बरोबर काँग्रेस पार्टीन जी प्रवेश जाली म्हाजी काल, तितून हो स्लोगन 22 प्लस. हे प्लस जे कितें आहा ते आमचे एलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेजे प्लस कितें आहा ते तेंचे 22 आमचे. हे स्लोगन हाडलो, सिटां येतली? सिटां येवपाक गोंयच्या लोकांचेर आहा. आनी गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आहा की हे राजकारण खंय पावलां पळय तें. आनी जे लोकांचे मनान कितें आहा, काळजान कितें आहा तें जाता काय उलटेंच जाता. आमी भायर सरपाक कारण हेंच, जे लोकांक नाका. खंयचे लोकांक 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय. आमी सावथाक वचोन मंत्री आसतना हांव सावथाक वचोन हांवें सांगलें आनी चेतावणी दिली सरकाराक, जे लोकांक जाय तेंच आमी करपाक जाय. तेजे उपरांत खूब भाशेचे म्हाका लॅक्चर्स दिले तेंच्यांनी, पण आमी उगी रावंक ना. तुका खूब दिल्या लॅक्चर ताणें? ना, पूण हांव कितें म्हणटा, सावथाक वचोन हांवें सांगलें की तुमकां जो प्रोजेक्ट नाका तो आमी स्टॉप करपाकूच जाय. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक आयज तुमच्या फुडल्यान सांगता, मिडिया कडेन सांगलें हांवें. लोकांची एक धाकटुली सभा आसली थिंगा, मिटींग आसली, थिंगा आमी सांगलां मंत्री आसतना की हे प्रोजेक्ट नाका म्हणून. जे प्रोजेक्ट नाका, जे गोंयच्या लोकांच्या हितान ना, जे गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टान ना, ते आमी करूं नाय. ते खातीर लोक आमकां मत मारता, आमकां जिखोवन हाडटा. मायकल बाब, एक प्रश्न आसा, तो म्हळ्यार आतां काँग्रेस. हांवें त्याच खातीर प्रश्न विचारलो की सिटां येतली काय म्हणून. आतां दुसरो प्रश्न, समजा आयलीं, ती सिटां उरतलीं? कारण 2017 ते 22 मेरेन अशीं सगळीं नाटकां आमी पळयल्यांत. विश्वास दवरप कुस्तार जाता. ना, हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जे काँग्रेस पार्टीन इतले लिडर आहले, कसले लिडर आतां मंत्री जावपाचे न्हू, मुख्यमंत्री जावपाचे लिडर गेले. मुख्यमंत्रीचे रेशीन आहले 4 जाण. ते खातीर सरकार जावंक ना. हांव गोंयच्या लोकांक आयज सांगूंक सोदतां की जेन्ना आमचे रिजल्ट येयलो, गेल्या फावटीचो रिजल्ट उलयता 2017चो, आमी जेन्ना हांव आमदार जालो, BJPचो आमदार जालो, तेन्ना आमकां लोकांनी सांगलें की तुमी ऑपोजिशनान बसा. आमी सरकार करूंक कित्याक पावले? तितून 4 मुख्यमंत्री आसले. जे सिंगल लार्जस्ट पार्टी जाली काँग्रेस, तितून 4 मुख्यमंत्र्याचे पदाक वचपी लोक आसले. आनी तेंचे हें जावंक ना, तेंचे उलोवप जावंक ना. थिंगात जेन्ना जिखोन येयले, CLP लिडर जावंक ना. तो म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री, तो म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री, तो म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री, हो म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री. तेंचे भितर झगडी इतली जाली, 24 वरां भितर झगडीच झगडी.
सो ते थिंगाच उरले. ह्या झगड्यांनी आमी सरकार केलो. कित्याक जे एलायन्स पार्टनर ऑर जे दुसरे जिखलेले गोवा फॉवर्ड आसूं, MG आसूं, इंडिपेंडंट आसूं, तांकां विश्वास कोणाचेर दवरपाक जाय. लिडर एक आसता, त्या लिडराचेर विश्वास दवरप जाल्यार 4 जाण लिडर जाले, तांकां कोणाचेर विश्वास दवरप. सरकार आमी केलो, ते आमच्या वांगडा येयले. कितें एकूच कंडिशन, मनोहर पर्रीकाराक गोंया हाडा, आमी तुमच्या वांगडा सरकार करता. आज काँग्रेसी भितर हो प्रॉब्लेम ना. ना, काँग्रेस साफ जाल्ली आहा. एकूच आमदार उरला, दॅट इज दिगंबर कामत. एकूच. तोच लिडर म्हणटा तूं. ना ना, हांव एक स्पश्टपणे सांगता, एकूच आमदार उरला. एकांसून आनीक 21 येवपाक जाय आमकां. एकांसून 21 येवंक जाय. मागीर 22 जातले. दोन एड जावंक जाय. मागीर 21 म्हणटा आमी, +1 22. हे आमी म्हटलेले आहा. सो न्यू फेसीस हे सगळे जे येवपाचे आहा, ह्यो सगळे न्यू फेसीस येवपाचे आहा. आनी आमकां हो प्रश्न फुडल्या फावटी जो हांव आयज काँग्रेस पार्टीन येयला तो आसचो ना. लोकांक तुमी कितें आश्वासन दितात की तुमची परत आमदार फुटची ना म्हणून? हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता, आमदार फुटल्याचो कारण गेले तुका हांवें सांगला स्ट्रेट. सी परत बीजेपी ट्राय करतली ती फुटपाची. सी वेन यू वीन हय, and win in a majority, you are forming the government. And when you have new leaders come up, they want to serve the people. म्हणजे 5 वर्सां आमी सर्व करतले लोकांक, आनी तांकां वेगवेगळी पदां, कोणाक मंत्री, कोणाक चेअरमॅनशीप, हे सगल्यांक मेवले. आतां तूं सांग म्हाका, काँग्रेसीनसून 10 जाण जे येयल्ले तांकां कोणाक मुख्यमंत्री केलो ना, तांकां कोणाक मिनिस्टर केले, खाली 3 जाण जाले. बाकीचे कोण जावंक ना, उरलेले सगल्यांक चेअरमॅनशीप मेवल्यो. सो सेम वे जे आमदार निवडून येतले, थोड्यांक मंत्रीपद मेवतले, थोड्यांक चेअरमॅनशीप. सरकार आयले की तुगे आमदार फुटनात ना. हांव तुका गॅरंटी एक दिता की ह्या फावटी जे सरकार काँग्रेसचे येतले, एकूय आमदार फुटचो ना. आनी हे लोकांनी जाणा जावन घेवपाक जाय की कित्याक फुटले पळय ते. गेले फावटी आमी सांगला क्लियर, जेन्ना 4 मुख्यमंत्री आसा रेसीन, तेन्ना कोण म्हणून विश्वास दवरतलो कोणाचेर? दुसरे आमदार बेजारले, आमदार जाले, ते म्हणटा आमकां सरकार करपाक दिला आनी हे 4 मुख्यमंत्री जावंक सोदता. सरकार कसो उरतलो? सरकार जावंकूच पावंक ना. तुम्ही ते 10 जाणांचो विशय काडलो म्हणून म्हाका याद जालें की इट इज सेड दॅट अ वीक इज अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स म्हण. पण म्हाका 2 म्हत्वाचे टप्पे याद जातात इन लास्ट 5 years. पयलो टप्पो 2017तलो, तेन्ना म्हाका याद आसा आमी अशेंच दनपार मेळिल्ले, सरकार करपाचे हालचाली चलताल्यो, एंड यू टोल्ड मी की आपूण फातोड्डा वता विजयाक हाडपाक म्हणून, आनीक तूं भायर सरलो. दुसरो टप्पो जो म्हाका याद जाता तो जेन्ना 10 जाणांक घेवन काँग्रेसी भितर तुमी गेले तेन्ना. ह्या दोनी टप्प्यां भितर एक फावटी तुमी सरकार करपाक हातभार लायलो, दुसरे फावटी म्हाका दिसता तुमी काँग्रेस फोडपाक आनी सरकार घट्ट करपाक हातभार लायलो. आयची तुमची भुमिका जी आसा ती नेमकी वेगळी आनी उलटी आसा. तुमी कशी पळयता ह्या गजाली कडेन? सी, पयल्या फावटी सरकार करपाक सारको हांव फुडाकार घेतलो मनोहर पर्रीकाराक गोंया हाडपाक. हांव विजया कडेन गेलो, उलयले, विजय मनोहर पर्रीकारा कडेन उलयलो. बाकीचे जे MGचे लिडर आसले तेंचे तेच म्हणणे आसले की मनोहर पर्रीकार जर तर येता जाल्यार आमी सरकार करपाक तयार आहा. कित्याक काँग्रेसचो एकूय आमदार मुख्यमंत्री आपूण म्हणून सांगूंक सोदिना. म्हणजे जो आमदार निवडून येयल्या 17 तितूंतलो एकट्यान म्हणूंक जाय आपूण मुख्यमंत्री, आय एम द CLP लिडर, आनी तेणी वय म्हणूंक जाय उरलेल्यांनी, ते रेडी नासले. त्या खातीर हांव सांगूंक सोदता की 10 जाण येता पळय तेन्ना हांव तेंच्या वांगडा नासलो. हांव वांगडा गेल्लो, CMान म्हाका आपयलो की बाबा 10 जाण येता, तूं यो म्हणून. तुमी काँग्रेस फोडली ना? ना, हांव तितून ना. फोडपाक तेंच्या भितरूच एक बाबूश मनसारात आनी दुसरो आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन चंद्रकांत कावलेकर, हे तेंच्यांनी सगळें कूक केल्लें. आनी लास्ट मिनटाक जेन्ना भितर येताले तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान आपयलो, हांव गेलो. सो जो आज आरोप जाता की मायकलान 2 वर्सां पयलीं काँग्रेस फोडली आनी आज मायकलच काँग्रेसीक वता म्हणून, ह्या आरोपा भितर अर्थ ना. ना. सी, आय वॉज इन BJP. जेन्ना मुख्यमंत्री म्हाका सांगता तुमी यात, आयज 10 जाण येवपाचे आहा, हांव सकाळीं फुडें गेलो. तशें कांयच ना की हांवें प्लॅन केला. ते हांवें प्लॅन करूंक ना, प्लॅन केल्ले तेंच्यांनी. तेणीच भितरलेच काँग्रेसचे 2 जाण आमदार, एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एक MLA. एक म्हाका 2017 भितर जो खटाटोप करून सरकार तुमी फॉर्म केलो, 5 वर्सां उपरांत आज ती चूक जाली अशी दिसता? गॅरंटीड चूक जाली कशी दिसता. कित्याक चूक जाली कशी दिसता की
हे आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन हा एज फार एज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इज कन्सर्न एन द तेन्थ हितून आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन हा एज फार एज 2/3 ऑफ द legislature can break away that has to be rectified का immediately. 2019 ना 2017 भितर तुम्ही जेन्ना सरकार केलें, विजयाक कन्विन्स केलो, सगळे गजाली केल्यो, मनोहर पर्रीकाराक गोंयांत हाडलो, आयची घडयेक दिसता की ही चूक जाली. घडये तें जर जालें नाशिल्लें जाल्यार आतां मुखाल्ले 5 वर्सां भितर कितें जालें तें जावचें नाशिल्लें. एक वाटेन चूक जाली मानता हांव. कित्याक आमकां ऑपोजिशनान राव म्हटलेलें आनी त्या टायमार आमी निर्णय केल्लो, हांवें जाल्यार निर्णय केलो आमी 13 येयले आमी ऑपोजिशन म्हणून. जेन्ना मनोहर पर्रीकार म्हणालो की आपल्याक सेंटरान सांगलां की तूं गोंयांत गेल्यार जाता म्हणून, तेन्ना सगळ्यो हालचाली चालू जाल्यो आनी हेंचे लिडरूच अपॉयंट जायना आलो काँग्रेसाचो. तेन्ना ही हालचालाक आनी एक स्टेप मेवलो आनी तेन्ना आमी सरकार करपाक फुडें सरले. हांवूय आसलो तेन्ना सरकार करपाक. तुम्ही काँग्रेसी भितर गेले आनी काँग्रेसीचो जो गट आहा कलंगूटचो तो फुटलो. तांगे 3 जाण महारथी आहात ते फुटले. ताणें आज सांगला की ते आतां फक्त काँग्रेसीक काबार करपाक आवडटले म्हणून. तेंची नाराजगी मायकल लोबोशीन आहा आनी तेणी नाराजगी आयज काँग्रेस पार्टीचेर दाखयल्या. तेंची नाराजगी म्हाजीशी ना, कित्याक एकट्याक आमी घरा बसयलो. म्हणजे गेल्या पावटीचो कॅन्डिडेट तो जोझफ सिक्वेरा, मागीर पंचायतीनूय तो शेणलो. हांव तेजेर पर्सनल म्हाजे तेजेर कांयच ना अगेन्स्ट. दुसरो आहा एंटनी मेनेझीस, तेका आमी पंचायतीन नाचलो तो 3 टर्म, तेका आमी पंचायतीन हाडलो, हेल्प केलो तेका जिखोवपाक, थिंगा सरपंच केलो. तो आमच्या ब्लॉकाचो मनीस, म्हणजे आमी जे पॅनल फॉर्म केल्ले टुगेदर फॉर कलंगूट तेचो एक घटक तो. आनी तिसरो सालिगांव बसोन शेणलेलो गेल्या फावटीन, तेजे पयलीं म्हाजे अगेन्स्ट शेणलेलो 10 वर्सां पयलीं, वो आग्नेल फेर्नांदीस. म्हाका पर्सनल व्यक्तिमत्व कांय तेंचेर अगेन्स्ट ना. आय एम नॉट अगेन्स्ट देम पर्सनली. दे आर अगेन्स्ट मी बिकॉज आय हॅव जॉयन्ड द काँग्रेस. दे आर सेईंग वी आर लॉयल सोल्जर्स ऑफ द काँग्रेस अँड वी वील डू whatever it is to bring the Congress party up in Kalangut. Now the ticket is not declared to me, but I am being inducted in the Congress. हांव म्हाका काँग्रेसीन भितर घेतलेलो आहा. आतां ते म्हणटा काँग्रेस पार्टी वायट. म्हणजे इतले दीस ते भोंवताले आख्खे शिकेरेसून बागासून अप टू आरपोरा अप टू पार्रा लोकांक सांगपाक की तुमी काँग्रेसीक मत घाला. आनी जेन्ना हांव काँग्रेसीन भितर येता ते म्हणटा काँग्रेस पार्टी ही कितें खूब वस्तू उलयल्या ते आयज म्हाजे लक्षान सगळ्यो येयना, पूण ते खूब वायट उलयले, हे तेणी उलोवपाक उपकारनासले. आनी ते म्हणटात की आज ते सगळे एकठांय जावन मायकल लोबोक उडयतले म्हणून. ते सपनां पळयता आसतले. हांव कांय उलयना. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक मायकल लोबोक बरो वळखता आनी ते लोक दाखयतले की हांव गेल्या फावटी वोटांनी 3800 वोटांनी जिखलेलो हांव. 3800 लीड लास्ट 5 years बॅक. ती लीड आतां कितली वाडयतले लोक म्हाजी ते लोक डिसायड करतले. जे आमचे वोटर आहा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वोटर हे डिसायड करतले. हे डिसिजन कोणेच घेवंक जायना. हे डिसिजन हे 3 जाण लिडर, हांव तांकां अजुनूय पासून लिडर म्हणटा. आय रिस्पेक्ट देम टू द हायस्ट लेवल because they are also important people of Kalangut village and Kandoli village. I respect them, but they cannot decide how many votes to give Michael Lobo. तेंचे फॅमिलीचे डिसायड करूंक शकता ते, तो आनी तेजी बायल, तो आनी तेजी बायल आनी तो आनी तेजी बायल अशें डिसायड करूंक शकता. पूण लोकांचे मत तेणी डिसायड करूंक जायना. People of the constituency will decide my fate. आणि युनायटेड जावन मायकला अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाल जाल्यार घालूनी न्हू कांय फरक पडना. तेणी कितें सांगलेलें आमी गोंयान काँग्रेसचो सरकार हाडपाक जाय, हे सदांच ते भाशणां दिताले. आतां ते म्हणटा काँग्रेसीक भायर उडोवपाक कसो जाय ते उलयता आयज. दॅट इज रॉंग. यू कॅनॉट गो सो मच अगेन्स्ट. दे हॅव टू जॉयन अ पॉलिटिकल मुवमेंट पार्टीक. तेणी ऑपोजिशनाक बसचें पडलें. आनी आयज गुरुदास कोण म्हणून तो आमचो आदलो ब्लॉकाचो अध्यक्ष आदलो आमचो 2012 to 15 जो अध्यक्ष आसलो आमचो गुरुदास शिरोडकर,
जेका आमी काडलेलो मागीर मनोहर पर्रीकारान ताका काडलेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तेका तेणी सपोर्ट करपाचो हें म्हाका अशें दिसता. कित्याक तेच उतर म्हणटा मायकलाक उडोवपाक जाय जाल्यार तेणी बीजेपीक सपोर्ट करची पडली. कित्याक आय हॅव कम इन द काँग्रेस सो दे शूड सपोर्ट द बीजेपी. इट इज व्हेरी सिंपल. कन्नी म्हणटा हय कांय फरक पडना. कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक डिसायड करतले. सीएमान एक बरो कमेंट केला म्हाका तो आयकतकीर म्हाका दिसता की हांवें तुका विचारपाक जाय. सीएम म्हणटा भारतीय जनता पक्षा भितर म्हणटा जे नेते आसात तांकां राष्ट्र पयलीं मागीर पक्ष मागीर आपूण. पण काल म्हणटा जो लिडर सोडून गेलो ताजे खातीर बायल पयलीं मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर बार्देस आनी मागीर तुगेलें बाकी सगळें. तशें कांयच ना. तो जाणा ते तो रॉंग उलयला म्हणून जाणा ते. कित्याक तेजे कडेन केन्नाच आमी टिकेट मागूंक ना ते तो जाणा. तेका सांग कावजार हात धरून सांग म्हणून की मायकल लोबोन ऑर डिलायला लोबोन भारतीय जनता पार्टीची शिवोलची टिकेट मागल्या ना ती केन्नाच मागलो ना. ना. इम्पॉसिबल. वेन द कॅन्डिडेट वॉज डिक्लेअर्ड लॉंग बॅक नियरली 1.5 year बॅक पार्टी प्रेसिडेंट एन आमचो CM had told all of us that Shiolim candidate is Dayanand Mandrekar. He cannot be. There is no other thought over it. म्हणजे आमी केन्ना दिसारूंक नासले पण आमचे बायलेचें काम थिंगा चालू आसलें. तेणें इनडायरेक्ट म्हाका हिंट मारलेलो आनी आमी जाणा आमी काम केलां थिंगा. हांवेंनूय काम केलां म्हाज्या बायलेनूय काम केलां. सो कांयच फरक पडना. लोक डिसायड करतले की डिलायला मायकल लोबो थिंगा जिखची काय ना पळय ती. 25 वर्सां लोक सफर जाले थिंगा आनीक लोक सफर जावन घेवचे ना. हें लोकांचें मत लोकांचें डिसिजन मायकल लोबोचें न्हू. सो तिकीटीक लागून बायलेक तिकीट दिना म्हणून मायकलान बीजेपी सोडली ना. तशें कांयच ना. तिकीट केन्नाच मागली ना. आमी बीजेपी सोडली वेगळ्या कारणांक लागून. देर इज नो क्वेश्चन अबाउट डिलायला मायकल लोबो. यू आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. व्हेरी क्लियर. आज तुम्ही म्हणटात की काँग्रेस जर तुमकां दोगी जाणां तिकीट दिता बेस्ट जालें. हांव उलटो प्रश्न जाता काँग्रेसी कडेन तिकीट मागल्या. सी आमी काँग्रेस जेन्ना आमचे उलोवप चलताले आमी प्रस्ताव घातलो की वी हॅव टू वीन गोवा अँड गूड कॅन्डिडेट्स शूड बी गिवन टिकेट्स. आतां तुमी म्हाका सांग सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थिंगा केदार नायक इज अ गुड लीडर. Same way, Congress also had leaders who were working in the constituency, but they wouldn't reach to that figure. So they have to consider the right winnable candidate in that constituency who can win the seat. So अशें न्हू की तो ते पार्टीन आदी आसलो तो हे पार्टीन आदी आसलो. जेन्ना तूं प्रवेश करता पार्टीन तूं ते पार्टीचो जाता. जेन्ना केदार नायक प्रवेश करता काँग्रेसीन तो काँग्रेसीचो जालो. मायकल लोबो काल प्रवेश केलो काँग्रेसीन. हांव काँग्रेसीचो फुडारी जालो. आय एम कम इन द Cabral said that a rotten mango has left BJP's basket. हांवें तरी चिंतलें नाशिल्लें तुमी असली कितें एकामेकां बी म्हणटले म्हणून. टील डे बिफोर yesterday हय he was trying to convince me till the last minute that I shouldn't leave the BJP. So the minute I left BJP I became a rotten apple. So till then I was not a rotten. Rotten apple, rotten mango. I rotten don't know. mango. I don't know why mango. I don't know why rotten, but rotten mango. Mango अजूनही Usually it should have been rotten apple, but it is rotten mango. ना rotten mango म्हणपाक अजूनही mango येवंक ना. हय सीजन ना. मँगो आता सिजनान येवपाचे आहा ते आमकां खावंक मेवतले तेंकां मेवचे ना. पण मायकल बाब एक सांगा म्हाका अशें कितें जालें. म्हाका याद जाता तुमी अमित शाक मेळून आयले दिल्ली वचून. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या घरा कडेन येवन ब्रेकफास्ट करून गेले. ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी, डिनर डिप्लोमसी, लंच डिप्लोमसी, सीएमा बरोबर तुमगे पयर एक बरें लंच बिंच जालें. एवरीथिंग फेल्ड. I am the only MLA who expressed, and I don't think any other MLA in the BJP will have guts to express. You should have guts also to express. I express myself to Amit Shah. I express myself to Fadnavis. I express myself to party president. In national party president, I got the forum to talk to them. I expressed. So now, if they don't want to hear me, maybe because some leaders in the Goa BJP, from the organizational side or any other side, must have told them that do not listen to Michael Lobo. अशें कितें आसतलें. So when I feel from inside that they don't require me, I shouldn't force myself inside. हांवें म्हाका
मुद्दमूद force करचो न्हू. बीजेपीक मायकल नाका जालो काय मायकलाक बीजेपी नाका जाली? बीजेपीक मायकल नाका जालो अशें म्हाका तरी भितरल्यान दिसता. तर सगल्यांक अशें न्हू तें, तितून कांय जे इम्पॉर्टंट लोक आहा तांकां मायकल नाका. कोण ते? थोड्या न्ही ते नांव सांग. ना, दे कुड नॉट सी माय ग्रोथ बिकॉज आय वॉज ग्रोईंग कोण ते? बियॉन्ड माय कोण ते? कॉन्स्टिट्युएन्सी, बियॉन्ड कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जो म्हाजी ग्रोथ जाली ते तांकां नाका जालें. आनी तेंचो इगो इज बिगर दॅन द पार्टी. हें तेंच्यांनी व्हडल्या लिडरांक सांगून ते सिद्ध केलें. मीन्स दे प्रूव्ड देमसेल्फ. तूं नांव बिव घेना? नांव घेवप ना. नांव घेवप? सी in principles of politics you cannot just I may have differences with that person whoever he is, that openly I shouldn't talk. That is the principle of politics which I have learned from Manohar Parrikar and also I have learned from Dr. Wilfred D'Souza. आता हो एक जो बार्देजाचो हावेस, खूब जाण म्हणटात की मायकल ओवर एम्बिशियस जाला, एरोगंट जाला. बार्देज 5 सिटां 6 सिटां, हो म्हजो कॅन्डिडेट, हो म्हजो कॅन्डिडेट. हाऊ डू यू डिफेंड इट? See, I am again telling you, good candidates I had. हांव कित्याक विचारते, आमचो एक सर्वेचो प्रोग्राम जाल्लो एक 2-3 म्हयन्या पयलीं, एंड आवर पॅनलिस्ट कॉल्ड यू किंग ऑफ बार्देज. आर यू सिरियसली बिकमिंग दॅट? See, I want to first fold my hands to all the people of Bardez and Goa that I am not a king. I am a very, very simple grassroots level worker. हांव एक कच्च जालें म्हाका आयकून. या हांव वर्कर आनी लोक जे पब्लीक जे म्हाजे कडेन येता, हांव प्रयत्न करता म्हाजे वाटेनसून तांकां कितें हेल्प करूंक शकता हांव. आतां बार्देस कित्याक म्हणटा हांव की बार्देजांसून आल्दोनाचे लोक जेन्ना म्हाज्या ऑफिसान येवंक लागले आमची कामां कर, तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की आल्दोनचो आमदार काम करिना. एकदां येयले ओके, दुसऱ्या फावटी येयले ओके, पूण कंटिन्युअस जेन्ना आल्दोनचे लोक येता तितून कळोन येता की आल्दोनाचो MLA इज नॉट वर्किंग. म्हापशेचे लोक जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना आमकां कळलें की म्हापशेचो आमदार काम करिना. शिवोले तर तूं कामूच करिना, कित्याक तो सकाळीं फुडें 7 उठोन वयतालो. 7:15 7:30 जाली, गाडी स्टार्ट मारप वचप, ते रातचे यो. जे लोकांक कळलें की तो आमकां मेळोंक सोदिना आमदार. सालिगांव सेम स्टोरी. हांव तुका पर्वरचें उलयना, पर्वरच्या आमदारान काम केलां. ते वॉट केला ते केला. केला पळय ते केलां. आयज तो BJP आहा, हांव काँग्रेस आहा. हांव तेका कट करूंक शकना की तेणें काम करूंक ना. मायकल बाब, बट टुडे जे काम करूंक ना तेंची हांवें तुका नांवां दिलीं. थिये कितें? थिवेय सेम स्टोरी. सेम. इतले लोकांनी आमच्या घरा कडेन येवप मोठ्या प्रमाणान, विकाक एकदां न्हू 2-2 3-3 पावटी त्या मायकल लोबो कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कडेन जेन्ना म्हापशा लोक कॅन्डिडेट येता. आहा, मायकल लोबो कडेन हळदोणा कॅन्डिडेट आहा, मायकल लोबो कडेन सालिगांव कॅन्डिडेट आहा, माझे मायकल न्हू ते लोबो कडेन candidate. शिवोले कॅन्डिडेट आहा. See, I had shortlisted certain candidates ते जालें, तांकां and थोड्या we तिकेटी मेळपाक called लागल्यो. them together for Bardez हय. and they have joined a political party Called Congress. Now they have joined a party. Now it is with the party to decide whether to give them the tickets or not, because they are going to sit on the party, not Michael Lobo. I am one of the Michael person. Lobo is going to back all these candidates. No, I am one of the person. There is a partyचे ऑर्गनायझेशन हे आतां तूं म्हाका शिंगलायता बेश्टे. ना हे आतां कोणी सालिगांव शिवोले आनी जर अशें वचून म्हळें ते म्हाका पिशा काडटले. ना हय. हांव स्पश्टपणे सांगता, एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी BJPचे तशेंच काँग्रेसचे एक हें आहा, एक ब्लॉक आहा. ब्लॉकान लोक ओके, काम हांव करता. उलटो प्रश्न विचारता. ब्लॉकान लोक काम करता. कन्विन्स करता तर हांव कन्विन्स जाता. चल काँग्रेसी कडेन सालिगांव कॅन्डिडेट आसा, काँग्रेसी कडेन म्हापशा कॅन्डिडेट आसा, काँग्रेसी कडेन हळदोणा कॅन्डिडेट आसा, काँग्रेसी कडेन तुगेलो शिवोले कॅन्डिडेट आसा, थिये आसा. हांव तुका एक स्पश्टपणे सांगूंक सोदता की सगल्या कडेन कॅन्डिडेट आसा, तांकां मातसो बॅकींग दिवपाची गरज आहा. तांकां जी तेंची लोकल कमिटी आहा ती एक्टिवेट करपाची गरज आहा. तांकां चावी गुणावपाची गरज आहा आनी ती मागीर ट्रेन आपशीच फुडें वयतली. बरें, मागीर बाब लास्ट प्रश्न म्हजो. तुमकां दिसता आज खुबशे पक्ष म्हणटात की काँग्रेसी बरोबर अलायन्स जावपाक जाय, महायुती जावपाक जाय,
ग्रँड अलायन्स जावपाक जाय तुमकां कितें दिसता? See, I strongly believe one thing, that युती करूनय फायदो आहा आनी लुकसाणूय आहा. आतां युती करता पळय तेन्ना आमी जेका सीट घालूंक सोदता ते थिंगा सीट घालूंक सोदता. थोडे युती करच्या पयलीं हांव नासलो ते पार्टीन, आतां येयला काँग्रेसीन. काँग्रेसचे सिटींग MLA पासून चोरून येले, म्हणजे रिजायन जावन थिंगा गेले. अशें जाल्लें आहा, आमी पळयल्लें आहा. आनी ते म्हणटा आयज युती करया. ही युतीचे डिसिजन जे आहा हे सेंटराक जातलें. जावची का जावची न्ही? सेंट्रल लिडरशिपान डिसायड करचें इन द इंट्रस्ट ऑफ नॉट ओन्ली गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया. ते तेणी डिसायड करचें वेदर इट वील बी फेवरेबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द नेक्स्ट गव्हर्मेंट ऑर नॉट. But when you ask me about the alliance with MGP, the local party, and Goa Forward, I would say yes. MGP? No, MGP वांगडा काँग्रेसचे अलायन्स, गोवा फॉवर्डचे काँग्रेसचे कडेन अलायन्स हें जावपाकूच जाय. कित्याक ह्यो आमच्यो रिजनल पार्टी, रिजनलिजम जे गोंयचे भवितव्य सांबाळपी ह्यो ज्यो आदली पार्टी MG आनी नेईच पार्टी गोवा फॉवर्ड हेंच्या वांगडा अलायन्स करीत जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. तेचे भायर जर तर अलायन्स करतले, TMC आहा, आप आहा वा आनी कोण आहा, ते सेंट्रल लिडरशिपान डिसायड. एक गजाल म्हाका कळ्ळी, आज ज्या तरेन तुवें प्रश्नांची जापो दिल्यात, यू फुल्ली बिकम काँग्रेसमॅन. की ज्या जाग्यार तुगेले बॉल काडून दिल्ली उडोवपा जाय तुवें दिल्ली उडयला, ज्या टायमार बार्देजा उडोवपा जाय तेन्ना बार्देजा उडयला, आनी ज्या टायमार गोंयाक उडोवपा जाय तेन्ना गोंयाक उडयला. मायकल बाब, आय नो यू आर व्हेरी व्हेरी बिझी, यू आर डुईंग डोर टू डोर कॅम्पेन, and still you managed to come to the studio and have such a frank chat. Pleasure talking to you. Thank you so much.